Page 2, आमी भुरगीं सुपुल्नी. A3. A3, page 2, आमी भुरगीं सुपुल्नी. सगळ्यांक मायमोगाचो योकार दिता. ह्या मिसान वांटो घेवन आमचें जिवीत उदीक आनी उदीक जेजूच्या सारकें करून घेवच्याक आमी ताका आमचें सगळें जिवीत समोर पळोवया आनी ताच्या आदारान आमचें जिवीत ताका एकवटून जिवया. आतां हे मागणे आमी एक्सपिरियन्सा पासत आनी फुडल्या वर्सा उत्सवीक वर्सा पासत घेवया. सर्वेस्परा देवा, आमच्या मोगाळ बापा, काळा काळी तूं मनशांक आपयताय, आकारताय आनी पाटयताय. भाग्योन फ्रांसीस शेवेराच्या आपोवण्यान मिसांवां पासून आमी तुका दिनवासता. तुज्या पुताच्या खुर्साचेर नदो तिरावन ताचें मन बदलप जालें. संवसारी मान सोडून मिशनरी उर्बेन शुभवर्तमानाचो तो दिरादीक परगटणार जालो. ताच्या रेलिकांचे दोबाजीक दाखोवणेक तशेंच 2025 उत्सवीक वर्साक आमी तयार जाताना पवित्र खुर्साच्या बळान आमचो एक चाल थिराय. तुज्या उतराच्या उजवाडान आनी परिशिदीक मनान तुवें दिल्ले मिसांव सहभागिरीपणान फुडें व्हरूंक आमची पावलां उजवाडाय. अशें पवित्र आत्म्याचे स्फुर्तेन संवसाराक बरवास दितली शुभवर्तमानाची उर्बेवंत परगटणार आमकां कोर. आमेन. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवीन. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. मोगाच्या इश्टानो, आयचो हो आयतार आमच्या दोन प्रांतांत तरणाट्याचे सेवेक भेटयलोलो आयतार म्हूण आमी समरमता. पाप सायब फ्रांसिस्कान ह्या वर्साच्या विश्व तरणाट्या दिसा खातीर इजायस प्रवाद्याचे उतरांचेर आदारून युक्त विशय विचून काडल्या. सर्वेस्पराचेर विस्वास देवतात तीं धांवतलीं पूण तोखची नात. हो विशय आमकां आमचो क्रिस्ती भावार्थ
आमी समजून हो खोलावन हुस्कायता. हाचे वरवीं आमी अदीक करून आमची तरणाटी जिव्या क्रिस्ताक आपल्या जिवितांतले कुशळकायेन पोरगोटूंक पावतलीं. ह्याच वावराक आमी सोमेस्तांनी उमेदीन खान मारूंक आनी काळजीदार जावन वावरूंक बापाचो कृपा ह्या मिसांच्या बलिदानान मागुया. तेच परी रोमा शारांत आयच्या दिसा परिशदीचे जमातीचो दुसरो भाग सोंपता, तर तो फलाबरीत जावं आनी फुडलें पावल अर्थाबरीत जावं बापा लागीं मागुया. आमच्या पातकांची दूख धरून आतां आमी देवाचे आनी एकामेकाचे बोगसोणे मागया. हांव पातकी सोरपो दितात देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासत घेवन सुद्दां सांकवार मारयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थना मागता. तकली बागोवन हो आशिर्वाद घेवया. सोर पुदितात देव आमची काकळूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. Number A4, Moima, page number A4. Moima Deva, O Sogi, Ani Shanti Daja Isra, Sosari. Moima Deva, O Sogi, Ani Shanti Daja Isra. Spora deva, sorgincia raya, sopovedari, moima deva, sorgi, ani shanti dacha istraha, sosari, somya Jesu Christa, Papa Jayeknas Buddha. Somia Deva, Deva Chishili, Tu Sasarachi Pa.
मागुया तुमची खासगी मागणी मनात दवरात. ह्या मिसाचे जे खेरीत आसा ते मनात धरून आतां हे मागणी आमी बापाक भेटोवया. उबारया. सोरपोदेदार आनी सासणाच्या देवा, आमचो भावार्थ बोरमासो आनी मोग चोडय आनी तुवें बासायलाय तें जोडूंक आमकां फावो जावच्याक तूं फरमायताय ताचो मोग आमच्या काळजांनी पेटोय. हें आमी मागता आमच्या सुमयाच्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सोबे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. देवाचें उतर आतां आमी शिंतीदान आयकुया. सगळीं बसात. कोणाक बसोंक जाय जाल्यार हांगसर जागे आसात. फुडें यात. जेरमायास प्रवादीच्या पुस्तका वेलें वाचप. सोर्वेस्पोर अशें सांगता, जाकोबा खातीर कुशालकायेन तालयो मालात. राष्ट्रांच्या दोनयांक जय करात. परगोटात, वाकांटात, व्हडल्यान म्हणात. सोरेस्परान आपले पोरजेक सोडयली. इस्रायेलाचो उरलोलो जमोतो. पळयात, उतराच्या देसांतलीं हांव तांकां परतून हाडटलो आनी पृथ्वीच्या पयल्याशा शिमार थावन हांव तांकां सगल्यांक जमयतलो. ताचे मोदें कुड्डी आनी तोंटी गोरबेस्त तशें बोलोंतेराक पावलोल्यो बायलो एक व्हडल्या जोमा हांगा परतून येतलो. दुखां व्हरून तीं भायर सोदतलीं. बुजवण दिवन हांव तांकां परतून हाडटलो. तीं आडून पडशी नात. तसल्या सरोल मार्गा वयल्यान हांव तांकां उडकायतलो. वालाशी व्हरलेल्यांक, कित्याक इस्रायेलाक हांव एक बापूय आनी इफ्रामा म्हजो मलगाडो पूत. देवाचें उतोरें. देवाचें वडोपकार. आमचो जबाब जावं दी. आमचे खातीर सोरेस्परान कसलीं केलीं ओजापां परतून म्हणुया. आमचे खातीर सोरेस्परान कसलीं केलीं ओजापां. सियोसनाचे गुलामांक सोरेस्परान परतून हाडलें तेन्ना म्हाका पयलें तें सोंपोनशें दिसलें. तेन्ना कुशालकायेन हांसलीं आमचीं तोंडां आनी आमच्या ओठांतल्यान एकसारकीं सुटलीं गितां. जबाब. आमचे खातीर सोरेस्परान कसलीं केलीं ओजापां. ओन बावार्थी लेगून म्हणूंक लागले, कसलीं ओजापां सोरेस्परान तांच्या खातीर केलीं नात. होय, व्हड ओजापां सोरेस्परान आमचे खातीर केलीं आनी आमचीं काळजां संतोशान मुरगोटलीं. जबाब. आमचे खातीर सोरेस्परान कसलीं केलीं ओजापां. जशें नेगेबांत उदकाचे लोट नव्यान व्हांवतात, तशेंच आमचे गुलामांक परतून हाड सोरेस्परा. रोडण्या दुकानी वोमतात तीं, गायोनां गावून कोडटात लुवणी. जबाब. आमचे खातीर सोरेस्परान कसलीं केलीं ओजापां. वेता दुखा बोरीत चोरलीं, हातान घेवन वचपाचें बी. येता गितां गावून आयलीं, माथ्यार मारून कोणसाचे बोरे. जबाब. आमचे खातीर सोरेस्परान कसलीं केलीं ओजापां. हेब्रावांक बरयल्लें चिटीवेलें वाचप. देवा लागीं मनशांचो संबंद सांबाळूंक ताचे खातीर पातकां पासत दानां आनी योद्न समोरूंक जोण एकल्या महायाज्ञिकाक विचून नेतात. तोच ओसोक देखून नेमणारपणान आनी
चुकीन जियेतात तांचे थंय चुरचुरे करूंक शकता. हेच पासत पोरजेचे पातका खातीर तो योद भेटयता. तेच परी आपल्याय पातका पासत आणे योदने भेटोवंक जाय. हो मान कोणेच आपणावंक घेवंक जायना. आरोना पोरी देवान ताका आपोवंक जाय. तेच पोरी क्रिस्तांव मा याज्ञिका जावचो मान आपणाकूच घेवंक ना, पूण जाणें ताका हो मान दिला ताणें अशें म्हणलें, तूं म्हजो पूत, हांवें तुका आज जल्म दिला. तेच पोरी आनीक एक स्वातार ताणें ताका अशें म्हणलें, मेल्कीसेदाका पोरी एकलो याज्ञीक तूं सासनाक. देवाचें उतर हें. देवाचे वडोपकार. उद्गाराक सगळीं उबी रावया. गीत घेवया B10 श्लोक 7. B10 श्लोक 7. Soy salves para, 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 soy salves para. Devace utorai kotati, Anitaci kushi pajati disapagi. Soy salves para, 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 soy salves para. Sovespo तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसो. मार्कू पोरमोने जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोमिया. जेरिकेक थावन सिसाक घेवन जेजू लोकांचे वोट जोमे बराबर वेताना बातम्यो म्हणलोलो एक कुड्डो रस्त्याचे देगे बीक बसून आसलो. जेजू नाजरेतकार येता म्हूण आयकतकूच तो अशी बोब मारूंक लागलो, दाविदाच्या पुता, म्हजी काकलूत कर. आनी सोबा जाणांनी ताका बोबाट केली आनी ओगो राव म्हूण सांगलें. पूण तो ओदीक व्हडल्यान बोब मारूंक लागलो, दाविदाच्या पुता, म्हजी काकलूत कर. जेजू थांबलो आनी तांणी त्या कुड्ड्याक आपयलो. तांणी सांगलें, दी दोर उठ, तो तुका आपयता. आपणाचो जुबो साडून आनी उडून तो जेजू सोशे आयलो. तेन्ना जेजून मोलें, हांवें तुका कितें केल्लें जाय? गुरुजी, म्हाका नव्या नोदोर येशी कर. जेजून ताका मोलें, वच, तुज्या भावातान तुका बरो केलो. आनी रोखडोच ताका नोदोर आयली आनी तो ताच्या सांगाता चलून गेलो. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हें. वाकानी तुका क्रिस्ता. मोगाच्या इश्टानो, आयची तिनी वाचपां आमकां देवाचेर विस्वास दवरूंक आनी भावात दवरूंक आमकां सगल्यांक आपयता. आनी पाप साहेब फ्रांसीस आमकां हेंच करूंक उलो मारता. तो म्हणटा, whoever would approach God must believe that he is there and that he rewards those who seek him in faith. जो कोण देवाचेर विस्वास दवरता आनी भावातान देवाशी येता ताका देव इनाम दितलो. आनी आयचे पयले वाचप आमकां जेरामायास प्रवादी
खुशालकायेन देवाचें उतर तो परगट्टा. पयलीं होच जेरेमायास प्रवादी देवाचें उतर परगटूंक तो भियेतालो, ताका कठीण जातालें. आनी आयज ह्याच लोकांक, इस्रायल लोकांक तो देवाचें उतर खुशालकायेन परगट्टा आनी म्हणटा, खुशाल जायात, कारण देवान आपले पोरचेक तारण दिला. जो कोण पयस गेला ताका तो आपणाशी पोत्तून हाडटलो, कित्याक सोरेस्पोर इस्रायलाचो बापूय. तो देवाचेर भावात दवरात आनी विस्वास दवरात. आनी आयचें शिव वर्तमान आमकां हेंच करूंक आपयता. आयचें शिव वर्तमान आमकां सांगता विस्वास दवरूंक, देवाशी लागीं रावंक आनी भावात दवरूंक. आयच्या शिव वर्तमानांत आमी पळयलां, बातिमेव ह्या मनशाची खबर आमकां आयकूंक मेळटा. हो बातिमेव कोण? तो जावन आसलो एक कुड्डो मनीस, गरीब मनीस, रस्त्याचे देगेर तो भीक मागतालो. आनी त्याच रस्त्याचेर जेजू प्रवास करतालो. आनी कांय लोकांनी ताका म्हणलें, जेजू नाजरेतकार येता. आनी तें उतर तो आयकतकूच तो खुशाल जाता. ह्या कुड्ड्या मनशान जेजू केन्नाच पळोवंक ना, पूण ताची खबर तांणी पयलीं आयकली आसतली. आनी जेन्ना जेजू लागीं येता तेन्ना तो मागणें करता, जेजूशी मागणें करता आनी म्हणटा, दाविदाच्या पुता, म्हजी काकलूत कर. आनी कांय लोक आसले ते म्हणटा, तूं ओगो राव, जाप कर नाका, उलय नाका. पूण तो मनीस, कुड्डो मनीस आनी व्हडल्यान म्हणटा, दाविदाच्या पुता, म्हजी काकलूत कर. आनी मागीर जेजून ताचें मागणें आयकलें आनी ताचो भावात ताणें देखलो आनी ताणें ताका म्हणलें, हांवें तुका कितें केल्लें जाय, हांवें तुका कितें केल्लें जाय. आनी हीच उतरां जेजू आयज आमकां सगल्यांक म्हणटा, हांवें तुमकां कितें केल्लें जाय. बातिमेव हो कुड्डो मनीस कुड्डोच नासलो, तो गरीब आसलो. तो रस्त्याचे देगेर बसून भीक मागतालो. आनी ताणें जेजूक म्हाका भीक दी म्हूण मागूंक ना, म्हाका पयशे दी म्हूण मागूंक ना, म्हाका जेवण दी म्हूण मागूंक ना, पूण ताणें ताका कितें जाय तें भावातांत ताणें मागलें. गुरुजी म्हाका नव्यान नदर हें शिकोर, गुरुजी म्हाका नव्यान नदर हें शिकोर. मास्टर, आय वॉन्ट टू सी. ह्या कुड्ड्या मनशाचें मागणें कितलें ल्हान आनी सोबीत, शॉर्ट एंड स्वीट. ताणें जायतीं उतरां वापरूंक ना, पूण ताणें ताका कितें जाय, कितें गरजेचें तें भावातान ताणें मागलें. आनी जेजून ताचें मागणें आयकलें आनी ताका नवी नदर दिली. मोगाच्या इश्टांनो, जायते फावटी आमी मागणें करतना आमी जायतीं उतरां वापरता. जेन्ना थोडो लोक मागणें करता पूण देवाचेर विस्वास आनी भावात दवरिना. तो तुमकां हांव एक काणी सांगूंक सोदतां. एक दीस हॉस्पिटलान एका दोतोरान एका बापायक सांगलें, तुजी धूव सारवार जावची ना, तुजी धूव मोत. आमची काकलूत करून आमची सोडवण केली. त्याच जेजूक मुखार घालून आमची कांय मागणी आनी गरजो बापा मुखार भक्तीन उबारुया. आमचो जबाब गावून जातलो. ह्या दिसांनी रोमा शारांत परिशदेची दुसरी बसका चालू आसा. थंय आमच्या पवित्र सभेच्या वडिलांनी आपले देवीक आपोवणें कळोवन देवाची खुशी आपल्या जिवितांतल्यान परगटूंक बापाची कृपा तांकां मागुया. विश्वासान बापा आमकां दोयेन आयकून घे. आमच्या राजकीय फुडाऱ्यांनी आपल्या हाताखाल आसलेले पोरजेक भेदभाव करून जोली मोडी शिपणां ना जावंक, पूण तांच्या पासत निस्वार्थीपणान तांची सेवा करून एकचार बांदूंक तांकां बापाचो आदार मागुया. विश्वासान बापा आमकां दोयेन आयकून घे.
आमच्या गोंय दामांच्या डिओसेसन यूथ सेंटरांत वावुरतल्या पासत मागुया. अदीक करून ह्या वर्सा डिओसेसन यूथ डे 2024 ह्या तरणाट्यांक फलादीक जावंक बापाची कृपा मागुया. विश्वासान मागता बाबा, आमकां दोळीन आयकून घे. आमच्या फिरगोजेच्या तरणाट्यांनी जेजूक अदीक आनी अदीक लागीं येवन जेजूक आपलो खाजगी सोडवणदार म्हूण वळखूंक बापाचो आदार मागुया. विश्वासान मागता बाबा, आमकां दोळीन आयकून घे. आमची खाजगी मागणी आता बापा मुखार मांडया. विश्वासान मागता बाबा, आमकां दोळीन आयकून घे. दयाळ बापा, तूं जावन आसाय जिविताची आनी मोगाची जोर. तुजी काकलुतीची नदर आमचेर घाल आनी तुजे मुखार दवरलेल्या आमच्या थोड्याशा मागण्यांक दोळायेन कान दी आनी मागलोले उपकार आमकां मेळोय हें आमी मागता तुजे पुता जेजूचे नांवीन. Amen. C39, page 49, Undiani Soria Bori. C39, page 49, Undiani Soria Bori. Undiabari Soria Bori. Duka Baba Nivutami. Amkanita Jesu Bori. Amkanita Jesu Bori. Baba Amchi Kikuldana. Jesu Jemas Rogot Sandi. Soglangatku Muryam Dusha. Jesu Sada Chitun Radi. Unyamani Sabya Magra. Disa Atman Mata Papa. Sogotami Dita Tuka. Sogotami Dita Tuka. म्हज्या भणीनो आनी भावनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान आनी मागणी सोरपो दितात देवा बापाक मानता तसली जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नेके पवित्र सभेच्या दावाक सर्वेस्पोर मानून घेव. मोहिमेवंत देवा आमच्या बापा, तुका आमी भेटयता त्या देण्याचे तुजी दिश्ट घाल. अशें आमचे सेवे वरवीं तुका अदीक मोहिमा आमी दिवंक पावूं हें आमी मागता तुजे पुता जेजूचे नांवीन. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. ओय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोरपोदिदारा आनी शासनाच्या देवा, सोर्वकालीन सोरथाय जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. पातकी मनशाची दया करून ताणें आंकवार मारयेंत थावन जल्म घेतलो. खुर्साचें मरण सोंसून शासनाच्या मरणांतली आमकां सोडयली आनी मरणांतलो पुनर्जिवन जावन शासनाचें जिवीत आमकां दिलें. देखून आतां देवदूतां बरोबर आनी सुर्गींच्या सोर दरबारां सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता.
खरोच तूं पवित्र. तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच खुशेन कोश मरोन सुसूंक फेच्या आदीं जेजून उणो घेतलो, तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, ओ तुमी सुमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेच पुरी जेवण जातोच जेजून काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो बापा. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सुमेस घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक करोराचें हें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सुमेस्त मनशा पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. So good for go to ya. तुझ्या कुर्सावानी पुरा जीवन मला कोणी तुवे आपला सोडली सोम्या संसाराच्या सर्वनादा आमची बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवणपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडूनची काल्स तुका समोर पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केल्याय देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतेल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोलीचे पवित्र सुबेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बाग्योन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा, सिमियांव आमच्या आदारी बेसपा पासत आनी सगळ्या याजनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवणपणाचो बोरवासो मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकळूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेलेल्या समेस्तांक तुजें परजणीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाची माय सांगाती शपती बाग्योन झुजे बाग्योन दोर्म दूत आनी सगळें तुका मानवल्यान सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू ठाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपदवेदार बापा, सोरवंदनानी वैभव तुका सासणाच्या सासणाक. आमेन. जेजू आमचे सवे आसा आनी आमी ताचे कुडीचे सांदे. आतां आमी हे मागणें म्हणटाना तो आमचे सवे म्हणटा. जशे भशेन आमचे कुडीचे सांदे आमी कितें कोत्ता, कितें उलयता तेय कोत्तात, तेच भशेन जेजू आमचे सवे हे मागणें बापाक उबारता. आनी आमी हांगसर थोडींच जाणां आसात खरी, पूण ह्या अख्ख्या संवसारांत कितली मनशां कूड आसा तांकांय आमी ह्या मागण्यांत दोत्ता. कित्याक जेजू सवे आमी तांकांय एकवटून आसा. तर हें जाणो जावयात. आमी एक जाणांनी पुऱ्यान मागणें म्हणलें जाल्यार हे आख्खे कुडीक ताचे तो फायदो मेळटा. तर आतां ही कल्पना चिंतना आमच्या मनांत धरून मोगान, भावार्थान आनी बोरवाशान पवित्र आत्म्यान बरोवन हे मागणे आतां आमी बापाक उबारया. जेजू सवे. आमचे बापा सुर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराय आयज आमकां दी
आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळेन पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवसकाय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडार जुक्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशान ओतरेकता. तर आमकां उद्दार काकुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजोडकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासणा. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें धरून दुदांक म्हणलें आनी आतां आमकां हांगसर आनी घरा आशिल्ल्यांक तूं म्हणटाय तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय पूण तुजे पवित्र सुबेच्या बावडताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे पोरणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. आमेन. जेजूची शांती सदां काल तुमचे सव्या आसूं. तुमचे सव्या आसूं. जेजूक एकवटोन आमी एकामेकाक ताची शांती दिवया. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काटले आमची काकलूत कोर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काटले आमची काकलूत कोर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाक पयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. सोम्या तुवें म्हज्या तोडयोचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत आमकां सासणाच्या जिविताक सांबाळूं. आमेन. म्हजे जेजू भोव पवित्र संस्कारान तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानतां. सगळे वस्तू परस हांव तुजो मोग करतां जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शिवंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोवमोलीक मास रगत म्हज्यान शिवंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलेले परी हांव तुका वेंग मागतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटता. तुजे सरशिलो कोडसरूंक म्हाका केदींच दिवं नाका. आमेन. D46 page 74 Shelyang Kaundar D46.
आमचे दोळे धांपून जेजू आमच्या काळजांत आसा. स्वर्गा आनी संवसाराचो दोनी आनी देव, आमी कोण किरकोळ किटोक कशी ल्हान आनी इनसिग्निफिकंट, पूण तरी पूण तो आमचे सोबे आसा आनी ताचे विरेत आमच्यान जिवंक जायना. पूण खूब पाटी आमी आपल्यापणानूच जियेता. ताचे व्हडपणांत आमी जियोया, ताचे कुडीचे सांदे कशे आमी ताका सहकार करून आमचें जिवीत सारया. आनी आयच्या दिसा सगलें जें आमी करतल्या, उलयतल्या, चिंतल्या, तें ताका एकवटोन आमी करया. ताणें आमकां कशे भशेन जिवंक जाय तें सुचयलां. म्हजे सोबे रिगून रावात आनी हांवूय तुमचे सोबे रिगून रावतां. प्रत्येक सुस्कारान तो आमचे सोबे सदांच आसा. ताची विरेत आमच्यान केन्नाच जिवंक जायना. पूण ताका पयलो वयलो स्थान दीत जाल्यार ताच्या आदारानूच आमी जियेता म्हणून आमी स्वत मानतल्या आनी त्या प्रमाणे आमी आमचें जिवीत जियेतल्या. जेजू आर्कां दिनवास मोहिमा वांकडणी तुका, कित्याक तुवें आमकां ही कृपा दिल्या. तूं आमकां आतां गोठाय दितलोय तुज्या एकवटान आमचें जिवीत सारच्या. आमच्या मनांत हें स्पश्ट जावनी की आमी तुजे कुडींतले सांदे, जशे भशेन आमचे कुडींतले सांदे आमी कोत्ता तितलें तातूंत ते भाग घेता, तेच भशेन आमी तुज्या सगल्या कर्तुबांनी चिंतनांनी वावरांत भाग घेता. आनी तुवें सगळें बापाची मोहिमे पासत केली, ताका लागून आमी बापाची व्हडी मोहिमे पासत तुज्या सांगाता करून तें बापाक ओपून दिता. क्रिस्तान आमचो मोग केलो आनी आमचे खातीर दोमदोमीत परमोळाची बोली कशी आपणाचीच देवाक भेटोवणी केली. मागुया. जेजूच्या आनी आमच्या मोगाळ बापा, तुज्या संस्काराचो आमकां परिपूर्ण फळ फावो जावं. ताचे वरवीं आमकां जेजूच्या मरणांत आनी पुनर्जीवनपणांत वांटो मेळ्ळा, तो जें खुणेक रुपान आमी समरमून घेतलां त्या ह्या जिवितान स्वतांत आनी स्वर्गार संपूर्णायेंत आमकां मेळ्ळो अशें कर म्हणून क्रिस्ता सोबे आमी मागता. आमेन. बसत मातशी. मिसूच जावन आसा एक दिनवासनेचें म्हणलें कारण आमकां. जेजून आमचे पासत सगलें केल्लें आसा तर आमी सगल्या जाणांक दिनवास या. पयली सुवातेर आमचें सांकिस्तां हांव सकाळीं म्हजे बरोबर ते 5 स्टार्ट करतात हांगसर. तर आमी मागणें करता. त्या मागण्यांत तुमी भाग घेयात. सकाळीं न्हय पूण केन्नाय करूंक जाता, कित्याक केन्ना केन्नाय हें सारकें चलना हांगसर, तर ताका लागून आमकां मातसो उशीर जाता. पूण आमची आवड आसा 5 6:30 पर्यंत हे मागणें करपाक, तातूंतच्यान भाग घेवंक जाता. देव बरें करूं म्हणटा आमच्या कोयराक फाबियोलाक, ते हांगसर आमचे बरोबर सदांच आसा आनी ताका देव बरें करूं म्हणटा. तेंच्या घरच्यांकूय, कित्याक घरचो कोयर हांगसर ती तयार करून आमकां सेवा धर्मांत वांटो घेवंक खूब मदत करतात. ते भायर आमचे वॉलंटियर्स आनी येरां जीं आमचीं आसात तितलीं आमकां हांगसर मदत करतात. तांकां देव बरें करूं म्हणटा. तुमकां सगल्यांक आनी जीं कोण आख्ख्या संवसाराक आमचे मिसान वांटो घेतात तितल्यांकूय देव बरें करूं म्हणटा. आनी ही खात्री आमचे मदें आसूं न्ही की तुमी आमचे पासत मागतात आनी आमी तुमचे पासत मागता. मिसां आमची आयताराची 3 आसतात, सकाळचींच 7-8 आमचे भाशेन आनी 9-15 मीस इंग्लीश भाशेन. येरा दिसांनी 2 मिसां, 7 आमचे भाशेन, 8 इंग्लीश भाशेन. हे ट्युरिस्ट पळय येतात ते आमी 9 सान स्टार्ट करता येरा दिसांनी. आयताराची तांकां 11 सान आमी परवानगी दिता भितर येवच्या, 11 ते 5 पर्यंत.
आतां रोखडेच थोड्या दिसांनी हो म्हयनो आतां काबार जायत आयलो आनी 21 इर्थान भगवान फ्रांसिसाची कुडीची दाखोवण आसतली. आमी सगळीं जाणां जाणो 21 स्टार्ट जाता म्हणून आनी केन्ना काबार जाता 5 जानेवाराचे. तर ह्या दोनूय दीस सुरवातीचे आनी निमाणे हे भाशेन आमी सादलेल्या. 9:30 पयल्या दिसा उद्घाटन आसतलें म्हणजे मीस त्या वरार. आर्च बिशप दिल्लीचो अनिल कुटो ते मीस भेटयतले. ताच्या उपरांत मिरवणूक ओ पुरसां आसतलें. सायबाची कूड एके बरे कॅरेजेर घालून हांगसोत्तान ते सायडीन वतल्यान आनी लोक चलोन वेतलो. ही सगळी मांडावळ केलेली आसा. त्या प्रमाणे सगळें शिस्तीन जातलें. ते सायडीन मागीर दोनपारां म्हणून हितून 3 सान दाखोवण आसतली आनी सदांच दाखोवण सकाळीं 7 ते सांजे 6 पर्यंत आसतली. 11 दिसांनी म्हणजे 22 येतान 34 पर्यंत. तुमी समजो नाकात की 5 तुमकां दाखोवण आसतलें. ना, 5 सगळें बंद जातलें. तर इतले दीस आसात त्या काळात तुमी थंयसर ताजेशी वचूंक जाता आनी पळोवंक जाता. आतां व्हडलें मीस 3 तारखेर आसा न्हय पोरबेचें, तें इंग्लिशीन जातलें ह्या वर्सा. कित्याक रोमांक सान ते आर्च बिशप फिलिपिनीचे तो ते गोंयांत आसतले आनी तांकां आमची भास येना म्हणटूच इंग्लिशीन जातलें. तांचे शर्मा भाशांतर करून आसतलो. एक 25 ओ 24 रातीक म्हणून 25 जाता मोद्यानीर मीस आसतलें 12 आनी 1 तारखेरूय 12 आसतलें. पूण ताच्या आदीं थोडी म्हणून मांडावळ आनी तयारी करपाक आसतली. खूब भाशेचे मिसां आसात. आतां मिसांची मांडावळ कशी आसा तुमी जाणा आसतल्यात. प्रत्येक मिसा उपरांत 15 मिनट येवपाक वचपाक दवरलेले आसा. 6 पयलें मीस, 7:15 मागीर 8:30 मागीर 9:45 ओ 9:45 आनी 11 हे भाशेन 5 मिसां सकाळची. सांजेची 3 मिसां 3:30 5 6:15. 6:15 मीस सदांच इंग्लीश भाशेन. मोदेकाक 2 मिसां आमी दवरलेली आसा. कित्याक भायर सावन खूब रोमारी येतात. तांकां आमच्या कोंकणी मिसान खूब जाणांक भाग घेवंक जायना. पूण तीं खूब जाणां 200 400 500 लोक येतात रोमारीन. तांकां हे 12-15 मीस दवरलां आनी 2 दवरलां. तेय फूल जावंक लागलेले आसात. कित्याक भायर सावन लोक म्हाका म्हणटात फादर आमकां करूंक जाय. पूण थोडो तर ग्रूप आसत, चड जाणां नान, 20 जाणां आहात ओ म्हणून हितून. पूण तीं रोमारीन आयिल्लीं आसा, भोक्तीन आयिल्लीं आसा जाल्यार तांकां आमी मीस सायबाच्या कोपेलान बांय कडेन आमी मीस घेता न्हय थंयसर करूंक दितल्या. पूण हें जाणो जायात की 6 तारखेर थंयसर मीस आसतली डिसेंबराची. तर तें 10 आसता मीस. पूण आमी ताच्या आदीं म्हणून हितून थोडी तयारी करता. पयलो हांव तिर्स घेता जो हांगसर हांव सदांच घेता तो थंयसरूय घेता. हो तिर्स म्हणून हितून सगळे मिस्तेर पवित्र पुस्तकाचेर आदारून आनी एक आमचे बापा एक नोमान बरें. कित्याक सगळे मिस्तेर आमी घेता. तो थंयसर आमी करता. मागीर देवाच्या उतराचेर मातशी थोडी समजोणी आनी मागीर 10 स्टार्ट जाता. ही म्हणून हितून आमची मांडावळ आसा. बाकीचें सगळें तुमकां मेळ्ळेलें आसतलें. कित्याक आमी पोस्टर वॉट्सॅपाचेर सगळ्याक धाडलेलो आसा. म्हाका दिसता तो सगळ्या जाणांक पावलेलो आसा. जाल्यार तुमी पळयात तो तुमकां पावलो आसतलो. आनी ह्या दिसांनी आमी प्रिंटींग करतले. आतां सेवा धर्मिकाची पुस्तिकाय तयार जालेली आसा. ती तुमकां आमच्या सगळ्या हाचेर मेवतली. आमी तें धाडलेलें आसा तुमकां. म्हणजे QR कोड आनी लिंक धाडलेलो आसा. तातूंतय तुमकां मेळटा. रोखडेंच आमच्या त्या थंयसर सगल्यो वस्तू मेळटल्यो. म्हणजे विशय मागीर गायनां कोंकणींत इंग्लिशीन वाचपां फेस्तां सगळें थंयसर तातूंत आहा. त्या भायर सेवा धर्माचेरूय आसतलें सगळें. पूण थोडक्यांत म्हणून हितून तुमकां थंयसर सगळें पळोवंक मेळटा.
आनी सेवा धर्मीची पुस्तिकां सुद्दां तिजोर आसतली. सगळ्या जाणांक म्हायती मेळटली बी. सगळीं आतां उबी रावन आशिर्वाद घेवया. सर्वेस्वर तुमचे सोव्या आसूं आनी सोपुदिता देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो आमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचुया देवाचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचें व्हड उपकार. भाग्यवन फ्रांसीस शावेराक मागणे. भाग्यवन फ्रांसीस शावेरा, जेजूच्या मोगान तुजें कालीस सोगलेंच लासतालें. देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणीची बरी खबर परगोटूंक देसा देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव जोरोवन मेलोय. हे पासोर बापान तुका स्वर्गान मोहिमेन बोल्लो आनी संवसारान तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. हे देणे खातीर संतोसान आमी बापाक दिनवासता आनी आतां आमचे पासत तुजी विनोती मागता. आमच्या ओत्रेक बापाक मानतात असले जाल्यार तुजी विनोती ते शाती पावय म्हूण मागता आनी स्वता पासत तुजे बराबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सोवे बापाक वाकांटा. आमेन. F18 सांगातान चोलुया. F18.